आम्ही गीत घेऊया A21 पेज नंबर 10 नवें गीत रोचून गायात. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वखाणा, शेकांशीक प्रितुमे वोय, नेवसोत गितां गायात. मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन उदीक आनी उदीक आमी सायबीण मायन जसो रिस्पॉन्स देवाक दिलो ते भाशेन आमी दिवच्याक. आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी हें फेस्त समरुंगता. 7 दीस आदीं तिचें स्वर्गा व्हरोन आमी समरोवलेली. तर ती तर देवा सोबें आसा आनी तिचें पुता सोबें. तो राजा सगळ्या संवसाराचो आनी स्वर्गाचो आनी ती ताचे बरोबर आसा म्हणटून ती राणी. पूण ती ताची माय आनी ती आमची माय. हे भाशेन हें फेस्त आमी समरुया आनी तिचो आदार मागया. तुमची मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची खेरी तिनतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमी पळयता कशे भाशेन पयले वाचपान आमी देवान घडून हाडलेलीं भुरगीं ताचे सारकी ताणें आमकां केलेलीं आसा. तरी पूण आमचे वस्तुकी आमी जिवंक लागले म्हणटोच आमी उदीक आनी उदीक काळोखान जिवंक लागता. पूण तो आमकां सोडिना, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो आमचे शी येता आनी आमकां पोत्तून आपल्या उजवाडान हाडटा. पूण आमी ताचे सुरशी येवंक जाय. आमी खूब फाटीं येना. आमकां दुसरीं दाखयतात तेन्ना कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, देवा सारकीं जावंक जाय तेन्ना आमी तांकां नाकारता आनी आमी उदीक आनी उदीक आमच्या काळोखान बुडोवन रावता. असलें पातक आमी कबूल करया. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना देव आमचें सगळें येता तेन्ना सायबीण माय भाशेन आमी खालतीकायेन नम्रतायेन देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें पाळच्याक ताचीच कृपा आमी मागूंक जाय. तिणें मागलें ते भाशेन आनी हे परी तिणें सहकार केलो ते भाशेन आमी करच्याक. हें करूंक ना जाल्यार आमकां देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सुरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्ग राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माय राणयेचे विणवणेन आनी आमी जोडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. इजयेस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. काळोखान चोरतल्या लोकांक
एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावळेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली. तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसता आनी झुजाचे लूट वांटून घेतना मुरगोडटा. तशेंच तुजे फुडें ती आनून बरी जाता. कित्याक मेडेनाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें झूं ताचे काडलें काडटा. ताचेर जुल्म करतल्यांची बोडाय तुवें मोडून उडयली. झुजाचें सगली जोडी आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सगलीं उलपावन गेलीं. आनी तुज्यान ताचो भस्म केलो. कित्याक जल्मल्ल्या आमकां एक बाळूक, दिल्ल्या आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतल्यांक हे नांवान अजापान बुडून दिनार पदवेदार देव, फुडल्या येवग्यांचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताच्या राजवटक्यांक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाचो सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतांतान नितिकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ती राज स्थापतली आनी राखतली. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाचो बळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं सगलीं म्हणुया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनी वाखाणी करात. सर्वेस्पराचें नांव स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंतींतान उस्तोमी पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोळबावर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंचतान ओड घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पितुमेचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. खालत्यांक तो दुल्यांतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरज्यांक कुंवरां मदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबीं रावया. आंकवार मारिया. कित्याक जें उतर सर्वेस्परान तुका दिल्लें तें घडटलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सवे म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गलिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें
आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवाल मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जागोपाच्या घराण्याचेर सासणांच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सुरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. देवाची बरी खबर आयज आमी आयकलेली आसा. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेली आनी ताणें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें तें आमी देवाच्या आदारानूच देवाक सहकार करून तें वापरूंक जाय आसलेलें. पूण हो मनोभव मनशा कुळा मदें नासलो. आपल्याक जाय पळय तशेंच कोत्ताली. तीच न्हय, आमी तेच भाशेन कोत्ता. देवाचें उतर घेता पूण आमकां जाय पळय तशें कोत्ता आनी हाका लागून आमी मागीर खुशाल ना. आमचे निर्णय सारके जायना, दुसरीं आबोलात जातात आनी हे भाशेन गोंदळ आनीक वाडत वता. मागीर आमी उलयनासतना रावता. अशे भाशेन आमचे मदें घडटा. म्हणटच तें कितें जाता, अशें जालें म्हणटच आमी काळोखान जियेता. तेन्नाय तशेंच घडटालें. पूण आतां वेगळेपण आयिल्लें आसा. तेन्ना देवाक आपल्या पुताक धाडूंक येवजिल्लें आनी तें आमी पयलें वाचपान आयकलां. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड उदेलो. हो जेजू. ताणें आमकां सांगलां, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो सासणाक उजवाडांत आसतलो. तर आमी ताका एकवठोन रावंक जाता. पूण हें आमकां सायबीण मायेन दाखयलें. ती आमचे सारकिलीच आसलेली. पूण तिका सदांच हो मनोभव आसलेलो की ती खालतेकायेन सादेपणान देवाची येवजण सदांच करूंक सदांच तयार आसलेली. आनी देवाचो दूत आयल्या उपरांत आमी पळयलां कशे भाशेन तिणें देवदूताक उतर दिलें पळय तें. हें व्हडली घोट दिता तिचें सगळें घडटली म्हणून देवदूतान सांगलें. पूण ती म्हणूंक लागली, हें कशें घडटलें? पयलीं सुवातेर हांव दादल्या बरोबर संबंद ना म्हजो. दुसरें म्हणजे हें आतां कशें जातलें? ताणें तिका सांगलें, पवित्र आत्मो आनी देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली आनी जो पूत तुका जल्मतलो तो देवाचो पूत म्हणटली. म्हणटच तिणें सांगलें, बरें, हांव तें मानतां. हांव चाकर देवाची आनी तुज्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन घडोवन दी. आतां हो मनोभव आमी सगळ्यांनी पत्करूंक जाय. तिचो
सादेपण, खालतिकाय आनी नम्रतायेन आमी देवाचें उतर सदांच आयकून तें पाळच्याक ताचीच मदत मागूंक जाय. ताचीच कृपेन आमच्यान तो रिस्पॉन्स दिवंक जाता. आनी हाका लागून जितले पाटी आमी तेर्स म्हणटा तेन्ना आमी तिका वर्णिता, पूण ती आमचे पासत मागता. ती आमची आवय, कित्याक जेजून तिका आमची आवय करून दिलेली आसा. न्हयच ताची पूण आमची, कित्याक जेजू आमचे सगळें आसा. आमी बाप्तिस्मा वरवीं ताका आमची नेसवण करून घेतलेलो आसा. ताचे कुडींत आमी जियेता. तर ती ताची आवय म्हणटून ती जेजूची आवय आमचे सगळें, आनी आमी जेजू सगळें आसा म्हणून ती आमची आवय जाता. पूण ती राणी गेल्या 7 दिसां आदीं तिका देवान स्वर्गार व्हेली. स्वर्गार व्हेल्या उपरांत आयज 7 दिसांनी आमी हें फेस्त समरमता. ती जेजूच्या सगळें बसोन आसा. तो राजा स्वर्गा आनी संवसाराचो. ती आतां राणी जाता, कित्याक ती ताची आवय. आनी हे भाशेन ती आवय आनी ती आमचे पासत मागता, आमची माय जाता. हे दोनूय वस्तू ती आमचे पासत कोत्ता आनी आमी जाणा ती सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून. म्हणटच पाप साहेबांनी तिचे विशयी खास बरोवन दवरलेलें आसा. मारियालिस चेली म्हणून कुल्तूस म्हणून पाप साहेबान एक बरोवन दवरलेलें आसा. आनी एकूय आज रेजिना चेली म्हणून आनी एक अशें डॉक्युमेंट दवरलेलो आसा. ती हें हांवें तुमकां सांगलां पळय तितलें तातूंत स्पश्टपणीं सांगलेलें आसा कशे भाशेन ती राणी आनी ती माय म्हणून आमची. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तिच्या आसरा खाल सदांच आसा. आमी सगळीं जाणां तेर्स म्हणटा. थोडीं जाणां एक आमच्या बाबा 3 नमाज म्हणटात, पूण तिचो आदार आमी सदांच मागूंक जाय. आतां प्रोटेस्टंट जाणा आमी ते तिचो आदार घेना. ती कशी राणी काय म्हणटात, ती कशी माय काय म्हणटात, पूण जेजूची माय म्हणटत ती आमची माय, कित्याक जेजून आमकां तिका दिलेली आसा. तर आमी हें सत मानता म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत सारया. आनी आतां आमचे हात अशें उंटीन धरून दोळे बंद करया. देवाची येवजणे परवणे ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें बरोवन येता, कित्याक जेजू आमचे सगळें आसा. आनी आमी बापाक सगळें जेजू सगळें ओपून दिता. आमचें किरकोळ जिवीत, पूण आमी ताचे कुडींतले सांदे. ताका लागून आमचे सगळीं जी चिंतना भावना आसात ती आमची आनी ताची सगळीं ताका ओपून दिवया आनी ताची ओदीक वाडोय म्हणून आमी ताचे कडेन आतां आमचें जिवीत सगळ्यांत समोर पळोवया. आमेन. आमी गीत घेवया C8 पेज नंबर 31 बापाक मानना. बापाक माना कोण कोण बायलो, सायकल साची खोरी भोगती, ताका नाका बलिदानो, साय पेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा मांडून तुगे, मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ बापा मांडून तुगे, मोगान केली ही बेटोनी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्फ दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण कोत्ताना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमचें जिविताचें बलिदान करूंक
आमी पाव म्हूण विनम्र काळजान मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाचे देवा, सोर काल्यान सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट परगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर उमता. तुजे बोनोची वोट म्हूण आमी परगोटा. तुज्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा, सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती चेपुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोददार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें एकदम पावरफूल.
तर आतां आमी सायबिणीन मायन जशे भाशेन मागणी म्हणली देवाचे येवजणे प्रमाणे म्हजें सगळें सगळें घडोवन येवन दी तेच भाशेन आमी आमचेच पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत मागया. आयज आमकां पाप साहेबान हें आपोवणी दिल्लें आसा सगळ्या संवसाराचे शांती पासत उपवास आनी मागणें करात म्हणून. तर ह्या मागण्यांत आतां आमी सगल्या आमच्या भयणींक आनी भावांक उबारया आनी तांचे पासत आमी मागया आनी म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांकमुळे आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जुजी येताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे चडशे लोक कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D37 पेज नंबर 67 राजाचें जेवण. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे. राजकुमाराच्या लग्नाचे. राजकुमाराच्या लग्नाचे. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे. राजकुमाराच्या लग्नाचे. राजकुमाराच्या लग्नाचे. अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोस पोळी. बसूया दादोस पोळी. अंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोस पोळी. बसूया दादोस पोळी. आमचे तळे दांपया. जेजू आमचे भितर आसा ताका एकवटून वो वेळ सारया.
सर्वेस्परान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हूण तुवें मानून घेतलें देखून तूं सुभागी आंकवार मारये. मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आंकवार मारयेचें राणीपण समारंभून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवं आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्णायेन सुकेच जावंक आमकां व्हरूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आनी आसूं. सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. तुमकां सगळ्यांक परबी दिता ह्या फेस्ताची. सांत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जायतें सांत फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते छाती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. T37, पेज नंबर 219, नोमान नोमान मारिये.